Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जमिल्ले माझे सगळे मित्र आणि पत्रकार भाव, आजच्या कार्यक्रमात हांव सगळ्यांचे स्वागत करता। गेली कित्येक वर्सां हो शिमेबायणीच्यान पुणे रस्तो जावचो म्हणून मागणी आशिल्ली, कारण मार्दोळ गांव ही मुख्य बाजारपेठ आशिल्ल्या कारणान पुणेच्या लोकांक वारंवार शिंपेणी येवचें पडटा माड्डोळ बाजारांत। म्हणून पुणेचे लोक सदांच आमकां रिक्वेस्ट करताले की तुमच्या आमदाराक सांगा आनी आमकां एक रस्तो करून दिया म्हणून। जेन्ना आमी आमदारा कडेन हो प्रपोजल मांडलो तेन्ना ताणें एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर हेजें डिसिजन घेतलें आनी आयज आमकां हो रस्तो करून दिलो। हो टोटल 48 लाखाचो एस्टिमेट जाल्लो आसा। तेतूर गटर्स आसा, रिटर्निंग वॉल आसा आनी आमचें हे रस्त्याचें काम बेगींतल्या बेगीन पूर्ण करून दिल्ल्या बद्दल हांव आमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमदाराक धन्यवाद म्हणटा।